नमस्कार. आज आम्ही ह्या व्हिडिओत भिंडा कढी कशी पळोवया. हाका कोकम कढी बी म्हणटात. कोकम कढी करच्याक आमी हांगा पिकिल कोकम यूज करतेर आसात. ही कोकम ना जाल्यार सुकील कोकमा सोले बी यूज केले जाता. कढी करचे जाय आशिल्ले सामान: कोथंबरी पालो, मीठ, हिंग, गोड, हरवी मिरसांग आनी फण्णाक तेल, सासव आनी करबेव. कढी करच्याक पयलीं एक आयदनात उदक घेया. एक भिंड कटकन ह्या उदकात घालतेर वचा. भिंडाच बी यूज करका. कोकम बी उडोवचे ना. ही कडे भितर तशी घालून पिवच्या बी यूज करचे जाता. आता एक सामान कडेत घालचे सुरू करूया. सगळ्यात पयली हिंग बरेकन हातान करडून घेया. ताज नंतर मीठ, गोड, हिरवी मिरसांग आणि कोथंबीर पालो हे बी बरेकन मिक्स करून घेया. गोड आणि मीठ बरेकन करगून घेवका. ताजनंतर झाकण धापून 15 ते 20 मिनिट ही सोला अशीच भिजच्या सोडा. फण्ण घालचे रेडी करया. फण्ण आयदनात पयली खोबरेल तेल गरम करून घेवका. तेल गरम जाल की सासव घाला. ताजनंतर फण्णे पाल घाला आणि गॅस बंद करा. कडे भितरल्यान जास्त दिसल्यार भिंडा सोलो काण घेया. आता मी रेडी केले फण्ण ह्या कडेत घाला आणि बरेकन दावल्यान एकपटी मिक्स करा. हुनहुन शीता बरोबर कालोवन जेवच्याक आमगेल भिंडा कढी रेडी आसा. मार्केटात खाली मीठ घाल्ले सॉल्टी कोकम सिरप बी मेळता. तुम्ही हे सिरप बी ह्या कढी करचे यूज करचे जाता. जाय जाल्यार ही गाळण आयस घालून गरमे दिवसा पिवच्या बी बरी लागता. आयस घालून पिवच्याक भिंडा ज्यूस बी रेडी आसा. तुम्ही भी ही भिंडा कढी घरात ट्राय करा आणि कशी जाल म्हण कमेंट करून कळया. अशीच खूप कोंकणी डिशेस पळोवच्याक आमगेल चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.